सरकारान चर्चे खातीर आफोवन आमचो वेळ वाया घालयलो. आता परतून आमी वाटाघाटी करपाक वचचे नात. आता सरकाराकूच जंतर मंतराचेर येवचें पडटलें म्हणून अभिजीत दिपके उलयलो. नेट पेपर फुटयार जंतर मंतराचेर सुरू आशिल्ल्या कॉक्रोच जनता पार्टीच्या आंदोलनाचो आयज 32वो दीस. मजगतीं धर्मेंद्र प्रधान हांच्या राजिनाम्याची मागणी करीत काँग्रेस फुडाऱ्यांनी प्रधानमंत्र्याच्या बंगल्या भायर धरणे आंदोलन केलें. दिल्ली उच्च न्यायालयान सोनम वांगचूक हांकां मंगळारा सफदरजंगांतल्यान मेदांता हॉस्पिटलांत शिफ्ट करपाक सांगलां. तांच्या उपचारा खातीर मेदांता दोतोरांचें पॅनल तयार करतले. तांची घरकान्न गितांजली आंगमो हांणी दाखल केल्ले याचिकेचेर न्यायालयान निवाडो दिलो. विरोधी पक्षांनी नीट पेपर फुटीच्या मुद्द्याचेर चर्चेची मागणी करून बोवाळ घातिल्ल्यान संसदेचें कामकाज तहकूब करचें पडलें. दुसरे वटेन अमेरिका भारत वेपार कबलातीच्या निशेधांत पंजाबातले शेतकार राजधानी दिल्लीत धडक दिवपाच्या तयारीत आसात. मंगळारा फांतोडेर हे शेतकार पटियाला आनी अंबाला मजगतीं शंभू तशेंच संगरूर आनी जिंद मजगतीच्या खनूरी शिमेर पावल्यात. हे विशींची म्हायती मेळटकीर हरियाणा पुलिसांनी दोनूय शिमो बॅरिकेड्स घालून बंद केल्यात. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट.